पावसाक लागून तयार जाल्लें संकश्ट आता गंभीर रूप घेवपाक लागला। ते खातीर फुडाराक अशी परिस्थिती निर्माण जाल्यार उदकाची महामारी जावपाक शकता। देखून लोकांनी आपल्यो बांयो तशेंच गांवांतल्यो ल्हान सैमीक उदकास्त्रोत राखून दवरचे अशें आवाहन मयेचो आमदार प्रेमेंद्र शेटान केलें। पावस नाशिल्ल्यान अंजुण्या धरणाचें उदक सुकिल्ल्यान पडोशे उदका शुद्धीकरण प्रकल्पाचेर बरोच परिणाम जावपाक लागला। ह्या फाटभुंयेर बिरेस्तारा आमदारान उदका प्रकल्पाची भेट घेतली आनी पळोवणी केली। नैसर्गिक आपत्ती अशी येयल्ली आहा। आयज 22 जून जालो तरी आयज पावस पडना आनी ही नैसर्गिक आपत्ती केन्नाय जर वाडली, दुर्दैवान अशें जर वाडलें आनी 8 दीस जर फुडें गेले जाल्यार उदका खातीर सामकी महामारी जातली अशी दिसता म्हाका। टंचाई जातली इतली की हांगासर उदकाक सामकेच आमकां त्रास जातले। म्हणून हांव आयच्या ह्या सिनेरियो पळोवन हांव लोकांक संदेश दिवंक सोदता, कित्याक आमी सदीत आमचे नैसर्गिक जे उदकाचे स्त्रोत आहा, बांय आसात, तळी आसात, झरे आसात, हे आमी राखून दवरपाक जाय। आमच्या गांवोगावी सुद्दां आयज लोकांनी ह्या बांयो बियो बंद केल्ले आहा। तांकां हांव संदेश दिवपाक सोदता की ह्यो आमच्यो बांयो आमी दर वर्सा आमी नितळ करून, सरकार सुद्दां आमचे अनुदान दिता ह्या बांयो नितळ करपाक लागून। तेन्ना हे सरकाराचे मदत सुद्दां घेवन लोकांनी आपल्यो बांयो, हे नैसर्गिक झरे जे आसा हे पुनर्जीवीत करपाक लागून प्रयत्न करपाक जाय। हो जर सिनेरियो जर असो आमकां जर हाडपाचो ना, आमी सेल्फ डिपेंडंट आसपाक जाय आमच्या सोर्सांचेर। आयज सरकार आमचो प्रयत्न करीत आसा। सरकाराचे प्रयत्न हर तरेन प्रयत्न चालू आहा की प्रत्येक जे थेंब जो आसा तो लोकां पर्यंत पावोवपाचो। पण सरकारान जशे प्रयत्न करता तशे लोकांनी सुद्दां प्रतिसाद दिवचे अशी आमची अपेक्षा आसता। वायट उपयोग करूंक जायना उदकाचो। जे कन्जम्पशन आहा ते उदकाक फक्त पिवपाक लागून वापरचें आनी दुरुपयोग जावपाक जायना उदकाचो। हे आयज ह्या घडीक आमकां दिसून येता। तेन्ना सरकाराचे जे प्रयत्न, आमचे जे प्रयत्न चालू आसा, ह्या प्रयत्नांक शेनवार पर्यंत यश येतलें आनी जें उदक आहा टॉपअप करपाक लागून तिराळे प्रकल्पाचें जें उदक अस्नोड्या प्लांटार येता तें अस्नोडसून हांगा येवपाक लागून शेनवार पर्यंत हे सुरवात जातली अशी खात्री आसा।